रानाक लागिल्ल्या उज्या फाटल्यान रियल इस्टेट लॉबी आशिल्ल्याचो आरोप पुरायपणान फटीचो आशिल्ल्याचे रानमंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत सांगले. रानवटी वाठारांत रियल इस्टेट लॉबीन उजो घातलो आसात जाल्यार पुरावो दाखयात, आमी ताचेर कारवाय करता अशें आश्वासन रानमंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत दिलें. रानांक लागिल्ल्या उज्या फाटल्यान रियल इस्टेट लॉबी ना, जर आसा जाल्यार ताचो पुरावो दाखयात अशें रानमंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें आसा. जर रियल इस्टेट लॉबीन हातून उजो घालपाचें काम केलां जाल्यार ताचेर आमी कारवाय करतले अशें आश्वासन रानमंत्री विश्वजीत राणेन विधानसभेत दिलां. अस्तंत बंगालात गेल्ल्या गोंय सशस्त्र पुलीस कर्मचाऱ्यांक आणि अधिकाऱ्यांक परत गोंयांत येवपाक रेल्वे ना, ताका लागून काल रातभर ते अस्तंत बंगालाच्या रेल्वे स्टेशनाचेर आडखून पडले. तांकां एअर लिफ्ट करून गोंयांत हाडचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसायान केला. अस्तंत बंगालात गेल्ल्या गोंय सशस्त्र पुलीस कर्मचाऱ्यांक तशेंच अधिकाऱ्यांक परत गोंयांत येवपाक रेल्वे नाशिल्ल्या कारणान ते काल रातभर अस्तंत बंगालाच्या रेल्वे स्टेशनाचेर आडकून पडले. तांकां एअर लिफ्टा वरवीं गोंयांत हाडचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाचे आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत केला. कोर्ट आणि न्यायालयीन विशयाचेर ह्यान फुडें केन्नाच उलोवचो ना. कांय गजालींची मर्यादा दवरून राजकारणांत फुडें वचपाचें आपणें थारायलां, पूण लोकांचें हित लक्षांत घेवन जें कितें करपाक जाय तें आपूण करतलो अशें रानमंत्री विश्वजीत राणे म्हणटात. ताचें अशें म्हणणें आसा की कोर्ट आनी न्यायालयीन विशयाचेर ह्यान फुडें आपूण उलोवचो ना, मात कांय गजालींची मर्यादा दवरून राजकारणांत फुडें वचपाचें आपणें थारायलां अशें तो म्हणटा. पूण लोकांचें हित लक्षांत घेवन जें कितें आपल्याक करपाक जाय तें आपूण करतलो अशें मंत्री विश्वजीत राणेचें म्हणणें आसा. मिना खणी केन्ना सुरू जातली काय असो प्रश्न विचारलो जाल्यार मुखेलमंत्री फक्त आयज आनी फाल्यां करता, पक्की तारीख तो मात दिना अशें विरोधकांचें म्हणणें आसा. गोंयची मिना खणी ह्या वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यांत सुरू जातली. 9 ब्लॉकांक लिजा दिल्यात आनी खणी सुरू करपाची प्रक्रिया तांच्यांनी सुरू केल्या. 3 ब्लॉक पयलीं सुरवात करतले आनी सरकाराक ते डायरेक्ट सुमार 300 कोटींचो महसूल जोडून दितले. डंप पॉलिसी ऑगस्ट म्हयन्यांत पुराय जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें. पालिकेची मालमत्ता आशिल्ल्या सुवातेंचेर ह्याचे फुडें सोऱ्याचें होलसेल दुकान वा बार घालपाक परवानगी दिवप ना असो म्हत्वाचो निर्णय दिवचल पालिकेन घेतला. बाजार संकुल वाठारांतले कपडे विक्रेत्यांचे स्टॉल काडपाचो निर्णय लेगीत पालिकेन घेतला. पालिका मंडळाच्या बसकेत हेर कांय विशयांचेर चर्चा जाली. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांच्या अध्यक्षते खाला दिवचल पालिका मंडळाच्या बसकेत कांय दिसा पयलीं वादाचो मुद्दो थारिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराज संकुलांतल्या सोऱ्याचे होलसेल दुकानाचो विशय बसकेत चर्चेक आयिल्लो. तेचेर हो आतां थाराव जाल्लो आसा.
गोंय सरकारान राज्यांत अस्तित्वात आशिल्ल्या अनधिकृत घरांक नियमीत करपा खातीर लोकांनी नवे अर्ज दाखल करपाक आनीक 90 दिसांचो वाड दिवपाचो निर्णय घेतला अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. ही मुजत वाडोवपाची ही निमणी खेप आसतली. कोणूय अर्ज करपाचो उरला आसा जाल्यार तांणी 90 दिसां भितून अर्ज करचो अशें बाबूश मोन्सेरातान स्पश्ट केलां. राज्यांत अस्तित्वात आशिल्ल्या अनधिकृत घरांक नियमीत करपा खातीर लोकांनी नवे अर्ज दाखल करपाक आनीक 9 दिसांची वाड दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. ही मुजत वाडोवपाची निमणी खेप आसतली. कोणूय जर अर्ज करपाचो उरला आसा जाल्यार 90 दिसां भितून तांणी अर्ज करचो अशें बाबूश मोन्सेराताचें म्हणणें आसा. मडगांव एसजीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटाच्या सोप्याचे टेंडर काडून थंयचो गोंधळ बेगोबेग जाग्यार घालचो अशें म्हणून आमदार दिगंबर कामत आनी विजय सरदेसायान विधानसभेत मागणी केल्या. सगळ्यांची एकठांय बसका घेवन मंत्री विश्वजीत राणेन हातूंत लक्ष घालपाचें ह्या वेळार उतर दिलें. मडगांव होलसेल नुस्तें मार्केटाच्या सोप्याचे टेंडर आजून कित्याक काडूंक ना असो प्रश्न आमदार दिगंबर कामतीन विचारिल्लो. ताचेर मंत्री विश्वजीत राणेन जाप दिली. मडगांव एसजीपीडीए होलसेल नुस्तें मार्केटाच्या सोप्याचे टेंडर काडून थंयचो गोंधळ बेगोबेग जाग्यार घालचो अशें म्हणून आमदार दिगंबर कामतीन आनी विजय सरदेसायान विधानसभेत मागणी केली. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय प्रवाह समिती अधिसूचित केल्ल्याची माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिल्या. केंद्रान त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केल्या. हातूंत केंद्रीय उदका आयोगाचे PM स्कॉट समितीचे अध्यक्ष, आयोगाचो मुख्य अभियंतो वीरेंद्र शर्मा, सदस्य म्हणून अशोक कुमार व्ही हांची नेमणूक केलेली आसा. उटंगराच्या पावसान पुराय गोंयांत धुमशाणां घालपाक सुरवात आसा. शेल्डे कुडचडे वाठारांत डोंगराची एक व्हडली पालसण कोसळून ती घराचेर पडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावंक ना. डोंगराची पालसण कोसळिल्ल्यान घराचें बरेंच लुकसाण जालां. तशेंच पणसाचें एक व्हडलें झाड लेगीत ह्या घराचेर पडलें. थळाव्या लोकांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून माती पडिल्लो हो वाठार नितळ केलो. गोंयांत जावपी घुवळे वखदाच्या तस्करे वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक बरेच उजरावन काडले. केक दुकानांनी विकपी पेस्ट्रीजांनी लेगीत घुवळी वखदां मिक्स आसतात असो प्रश्न आमदार वेन्झी विएगासान केलो. घुवळी वखदांची तस्करी विशीं झिरो टॉलरन्स पॉलिसी चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिला. आनी खंयच्या केकान किंवा पेस्ट्रीजांत जर अशी घुवळी वखदां मिक्स आशिल्ली सापडली किंवा दुबाव आसलो जाल्यार तेजेर एंटी नार्कोटिक्स सेला वरवीं तांची चवकशी करतले अशें उतरूय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें.
पंचायती स्वयंपूर्ण करपा खातीर वावुरपी सरकारान पंचायतींची थकबाकी जाता तितल्या बेगीन दिवची अशी मागणी नुवेचो आमदार आलेक्स सिक्वेरान केली. पंचायतींचो घरपट्टी घेवपाचो अधिकार लेगीत काडून घेतिल्ल्यान कांय पंचायतीची येणावळ बंद जाल्या. हाचेर मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवन उपाय काडपाचें आश्वासन ह्या वेळार पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन दिलें. लॉटरी मुखेलमंत्र्या कडेन आसा, देखून मोडको लॉटरी खाला हाडलो जाल्यार ताचो सरकाराकूच फायदो जातलो अशी सुचोवणी कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत केली. मोडको लॉटरी खाला आस्पावन ताचेर GST लायली जाल्यार सरकाराकूच फायदो जातलो अशें मायकलाचें म्हणणें आसा. लॉटरी सरकारा कडेन आसा, देखून मोडको लेगीत आतां सरकारान आपल्या भितून हाडचो अशें मायकल लोबेचें म्हणणें आसा. हातून सरकाराकूच फायदो जातलो, सरकाराक येणावळ येतली अशें कलंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभेत सांगलां. मोडको लॉटरी खाला आस्पावन ताचेर GST लायली जाल्यार सरकाराकूच फायदो जातलो अशें मायकलाचें म्हणणें आसा. दाबोळी विमानतळा वयल्यान परत एकदा बरोच बोवाळ जाला. हो बोवाळ इतलो हिसपा भायर गेलो की उत्तरेंतलो सत्ताधारी आमदार मायकल लोबो दक्षिण गोंयच्या दाबोळी विमानतळा खातीर सरकारा आड झगडपाक लागलो. पूण विरोधकांनी हो दावो भायर आयलो आनी सांगले की भेट जातकीच 2 आंतरराष्ट्रीय विमानां दाबोळे वयल्यान मोपा गेली असो आरोप केला. दाबोळी विमानतळ खंयच्याय परिस्थितीत बंद करपाचें ना अशें मुखेलमंत्र्यान सभाघरांत आश्वासन दिवचें ह्या मागणेक विरोधकांनी नेट धरलो. रानटी जनावरां लोकवस्तीत येवन दुमशाणां घालतात आनी पिकां मस्तून वतात अशी कागाळ सभाघरांत आमदारांनी केली आनी शेतकी मंत्री रवी नायकान ताच्या स्टायलीन विनोदी उतर दिलें. रानटी जनावरां जशें की माकड शेतान आनी कुळागरांनी येवन नाल्ल, सुपारी, काजू आनी आंबे सारकिल्ल्या पिकावळीचेर हात मारतात, देखून सरकाराक लुकसाण सोंसचें पडटा. देखून शेतकी खात्यान ह्या जनावरांची दुमशाणां बंद करपा खातीर उपाय येवजण हातांत घेवची आनी शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी पर्येची आमदार देवया राणेन केली. पावसाच्या दिसांनी सावर्डे धावकोणच्या लोकांचे सदांच हाल जातात. दर वर्सा गांवांत उदक भरिल्ल्यान लोकांचें मोठें लुकसाण जाता. थंयच्या लोकांचे स्थलांतर करपा विशीं राजकारण्यांची आश्वासनां दिवन जालेली आसा, मात कांयच उपयोग जाल्लो ना. दर वर्सा प्रमाण ह्या सावर्डेच्या धावकोण वाठारांत लोकांचे बरेच हाल जातात. दर वर्सा गांवांत उदक भरतात आनी मोठें लुकसाण जाता लोकांचें. राजकारणी सदांच तांकां येवन उतरां दिता, आश्वासनां दिता, मात कांयच हालचाली जायना.
विधानसभेच्या 7व्या दिसाक ऑनलायन गॅमलिंगाचो विशय बरोच तापलो. गोंयचे तरणाटे हे ऑनलायन गॅमलिंगाक लागून आपलो जीव वगडायतात अशें म्हणीत विरोधकांनी हाचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली. ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर बेगीनूच कारवाय करून हे ऑनलायन गॅमलिंग बंद करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलां. गोंयचे जायते तरणाटे सध्या ऑनलायन गॅमलिंगेच्या नादात आसात. ताका लागून गोंयकारांक आनी गोंयच्या भुरग्यांक लुकसाण भोगचें पडटा. म्हणून विरोधकांनी मागणी केली की हे ऑनलायन गॅमलिंग बंद करचें. ह्या ऑनलायन गॅमलिंगाक लागून आपलो जीव सुद्दां कांय वेळाक गोंयकार भुरग्यांक वगडावचो पडटा अशें म्हणीत विरोधकांनी हाचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली. ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर बेगीनूच कारवाय करून हे ऑनलायन गॅमलिंग बंद करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. हालींसराक दोळ्यांच्या रोगांचो केशी वाडपाक लागल्या. दोळ्यांचे रोग खुबश्या भुरग्यांक जावपाक लागल्या. भुरगीं दोळे तांबडे जाल्या उपरांत दोतोरा कडेन वचून तपासून घेतात. पावसाच्या दिसांनी हो दोळ्यांचो जो रोग आसा तो कांय प्रमाणांत वाडटा. दोळे तांबडे जावप, दोळ्यांतल्यान दुखां येवप, दोळे स्टिकी जाता अशा लक्षणांतल्यान हो रोग निर्माण जाला अशें दिसून येता. दोळ्यांक हात लावप ना, बोटां दोळ्यांत घालप ना आनी ह्या रोगा कडल्यान तितकी भिवपाची गरज ना, कारण फाटीं असो दोळ्यांचो रोग जातालो. पूण हालीं केशी वाडिल्ल्यान दोळ्यांची कुयदाद घेवपाची असो सल्लो दोतोर कौशीक धुमे हाणें दिला. फाटल्या 2 दिसां सावन सेगीतपणान कोसळपी पावसाक लागून गोंयभर न्हंयांक हुंवार येवपाक लागला. न्हंयांची पातळी लेगीत वाडल्या. न्हंयांच्या धोक्याची पातळी हुंपिल्ल्यान घरांकूय धोको उप्रासला. दुसरे कडेन नेटाच्या वाऱ्याक लागून जायते कडेन झाडां पडपाच्यो घडणुक्यो घडत आसात. फाटले कांय दीस गोंयांत ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आनी आतां सध्या रेड अलर्ट सुद्दां जारी केला. फाटल्या 2 दिसां सावन सेगीतपणान कोसळपी ह्या पावसाक लागून गोंयभर न्हंयांक हुंवार आयला. न्हंयाची पातळी वाडल्या आनी ताका लागून न्हंयाच्या लागीं जीं घरां आसा तांकां धोको उप्रासला. नेटाच्या वाऱ्याक लागून जायते कडेन झाडां पडपाच्यो घडणुक्यो हालींसराक घडत आसात. ताका लागून तुमी सादूर रावात, भायर भोंवता आसतना स्वताची कुयदाद घेयात. गोंयांत जावपी गवळी वखदांच्या तस्करे वयल्यान विरोधकांनी सरकाराक बरेच उजरावन काडले. केक दुकानांनी विकपी पेस्ट्रीसांनी गवळी वखदां मिक्स करतात असो प्रश्न आमदार वेन्झी विएगासान उप्रासलो. गवळी वखदांची तस्करी झिरो टॉलरन्स पॉलिसी चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली. खुबश्या केकांनी किंवा पेस्ट्रीसांनी गवळी वखदां मिक्स करतात असो दुबाव आसा जाल्यार एंटी नार्कोटीक सेला वरवीं ताची चवकशी करपाक सांगतले अशें उतरूय मुखेलमंत्र्यान दिलां. हालींसराक खुबश्या बेकरेनी जे केक मेळटात किंवा पेस्ट्रीज मेळटात तितून गवळी वखदां मिक्स करून दितात अशे आरोप विधानसभेत जाले. तेन्ना अशा बेकरेंचेर झिरो टॉलरन्स पॉलिसी चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्र्यान दिली. तशेंच अशे कितें पेस्ट्रीज किंवा गवळी वखदां मिक्स जाल्ले पदार्थ सापडले जाल्यार एंटी नार्कोटीक सेला वरवीं तांची चवकशी करून तेंचेर अशें उतर मुखेलमंत्र्यान दिलें. तुवें हॉस्पिटलाचे कर्मचारी भलती कडेन काम करतात आनी पगार मात तुवें हॉस्पिटलांत काम केल्ल्याचो घेतात. हाका लागून तुवें हॉस्पिटलांत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा अशें मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान सभाघराच्या नजरेक हाडून दिला. तशेंच डिलिव्हरी रूम यंत्रणा ECG तशेंच हेर अत्यावश्यक सुविधांचो हांगासर उणाव आसा अशेंय ताणें म्हटलां. हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी जीत आरोलकरान केलेली आसा.
2021च्या प्रादेशीक आराखड्यात अजूनही खूप त्रुटी आसात. 2011 उपरांत 2021चो प्रादेशीक आराखडो तयार केलो खरो, तो अजूनही आडखून उरला. टीसीबी मंत्री हे काम केन्ना पुराय करतलो असो प्रश्न मायकलान विश्वजीत राणेक आपल्या उलोवपाच्या खाशेल्या शैलीन उलोवन चिमटे काडले. मायकलान ओडीपीत घोळ केला अशें विश्वजीतान जायते वेळार आरोप केला. मात विश्वजीत ओडीपी करपाक कसो चुकता काय खंय चुकता ताचो पाडो आयज मायकलान सभाघरांत वाचून दाखयलो. रेंट बायकाचे धनी आपलो गाडयो नगरपालिकेच्या पार्किंग सुवातेचेर पार्क केल्ल्यान मडगांव नगरपालिकेच्या नगरसेवकान ताचेर तिडक उक्तायल्या. ह्या गाडयांक लागून पालिकेत कामाक येवपी काम करप्यांक गेटी भायर गाडयो दवरच्यो पडटा. आरटीओ कागाळ करून लेगीत अजून मेरेन ताचेर कांयच कारवाय जावंक ना अशें तांचें म्हणणें आसा. देखून नगराध्यक्षान हाचेर लक्ष दिवपाची मागणी नगरसेवक महेश आमोणकर हाणें केल्या. सध्या बाजारांत खुबशे अशे धोकादायक पदार्थाचे फ्रूट विकले वतात जांकां इंजेक्शनां मारून पिकयतात, जे जिवाक सुद्दां खूब हानिकारक आसा. हेचें सेवन करचें न्हय. स्वताची कुयदाद घेवची. बाजारांत घेतना वयतना बेश्टे सवाय दिसता म्हणून खंयचेय फ्रूट घेवचे न्हय. तांकां आर्टिफिशियल पद्दतीन पिकयल्ले आसता. ताका लागून स्वताची जतनाय घेवची. अशे फ्रूट किंवा अशी फळां विकती घेवप मातशें टाळचें किंवा तपासून ही फळां घेवची, जेणे करून तुमच्या आहाराक ते योग्य माल पडचे ना. गुजरातांतल्यान माल येवन आयिल्लो ट्रक थंय उमताल्लो. सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून पेडणेच्या काटकर वाड्यावयल्या सायमन मास्कारेनान सांजच्या पोरण्या घराचो कांय भाग कोसळ्ळो. घराचो भाग कोसळिल्ल्यान सुमार 2 लाखांचें लुकसाण जालें. ह्या विशीं पेडणेचो नगराध्यक्ष म्हायती मेळ्ळे उपरांत ताणें कोसळिल्ल्या घराची पळोवणी केली आनी मुखेलमंत्री निधींतल्यान मजत करतलो अशें आश्वासन पेडणेचो नगराध्यक्ष सिद्धेश पेडणेकरान दिलें.